हंगेरी टी कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले आमगेल सर्व वीक्षकांक नमस्कार. आयचे हे कार्यक्रमांतू आमी उत्तर गोवाचे पेर्ने तालुकांतू अशे पासेम मळेल कडेन आसचे श्री भगवती देवस्थानाचे दर्शन करत असते. हे देवस्थान एक भव्य दिव्य जलेल देवस्थान. हे कुलदेवस्थानाचे विशेष कसन म्हळ्यार हांगा देवळाचे आल्ताना निपेलताना दोन्ही दीपस्तंभ आसत. ह्या देवस्थानांतू नवरात्री मस्त एक विजृंभणेर चलता. तशीच नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्यांतू हांगाची वर्सावतीची जात्रा चलता. त्या वेळारी ह्या दीपस्तंभांतू दिव्य लायिल तेन्ना हें देवस्थान आनीकय चंद दिसता. हें पळोवच्याक मस्त जन भक्तादी हांगा येवन कार्यक्रमांतू भाग घेतात. येयाती आमी आजी श्री भगवती देवस्थान पार्सेम हें पळोवया. लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनया श्रीरंगधामेश्वरी. विदेशाच्यान हांगा येवन धर्मांध पोर्चुगीसांनी हांगाचे धर्मू निर्नाम करच्या भायर सरले तेन्ना देवान मस्त रितीरी मस्त रुपारी जनाले मना भितर येवन स्वप्ना भितर येवन दोळ्या मुखार येवन मुखारी तांणी तांगेल धर्म कशी पालन करता म्हूण सांगिल्लें आसा. तशीच श्री भगवती देवस्थानाचे इतिहास आमी काण पळयल्यार तांतूय देवी एकल्याक स्वप्ना दिसून जनांनी तिगेलेक आराधना मुखारसून व्हरका म्हूण सांगिल्लो इतिहास आसा. तशी सुमार 700 इयर्साचे एक इतिहास आसचे एक पुरातन देवस्थान हें. गोवाचे रानवनामध्येचे सुंदर प्रकृतीक नांव पाविल्ले प्रदेश पार्सेम. थंय आसचे आमगेलें एक कुलदेवस्थान भव्य दिव्य देवळ श्री भगवती देवस्थान. द्वारा भितर गेल्यार दोन कडेन दोन्ही दीपस्तंभ जावन नयन मनोहर जावन आसचें हें देवस्थान पुरातन जाल्लेलें एक श्रद्धा भक्तीचें स्थान. देवी पार्वती या दुर्गा देवीलें हें देवळ मोघल पोर्चुगीज शैलीचें जावन आसा. हांगाची देवी भुवनेश्वरी जगन्माता श्री भगवती देवी चतुर्भुजाची त्रिलोक सुंदरी. नवरात्री वेळारी आनी नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्या लागीं हांगा वर्षावधी जात्रा चलता. विशेष कार्यक्रमा वेळारी देवळाक सिंगर सिताना हें देवळ भुंयचेरी देविल्ले स्वर्गलोकशें दिसता. त्या वेळारी दोन्ही दीपस्तंभाक दिवे लायतात. हजारो दिव्यांनी फळफळचे हे देवळाचे वातावरणाक एकपटीपुणी आमी वचून देविले दर्शन करपाची. विशेष रितीचे वास्तुशिल्पांनी नावादिक जावन आसचे हे देवळाचे मुख्य भागांतू चौकुळेचे मार्बलान्याल कमानबंदाचे मुख्य भागांतू भक्तांनी बैसून देविले पूज पळोवच्याक प्रशस्त जाल्लें जाग जावन आसा. हांगाचे छतारी थोडे मात्र मोटिव्स जावन थोडो अलंकार आसा. हे हॉला मदेंतू देवी भगवतीले गर्भगुडी शोभायमान जावन दिसता. भगवती पार्शेची जी मूर्ती आसा ती अति प्राचीन आशिल्ली. जवळ जवळ 8व्या शतकांतली ही मूर्ती आशिल्ली. काही वर्सां पयलीं हे मूर्तीची पुनर्स्थापना केली. हे देवूळ बी तशें खूबच सुंदर आसा. ह्या देवळांत जे मुखार प्रवेशद्वार आसा त्या दोन्ही प्रवेशद्वाराच्या सायडीक दोन व्हडले दीपस्तंभाचे आकाराचे आमकां टावर्स किंवा पिलर्स पळोवपाक मेळटा. अशी आकृती आशिल्लें देवूळ किंवा अशी शैली आशिल्लें देवूळ आमकां गोंयांत आनी खंयच पळोवपाक मेळना. ह्या भगवतीच्या कडेकूच आशिल्लीं आनी 3 देवळां म्हणजे ब्रह्मा, विष्णू आनी महेश. पेडण्या हे दुसरें स्थान जे कडेन ब्रह्मदेवाची मुर्ती मेळिल्ली आसा. सद्या ही मुर्ती गोवा स्टेट म्युझियमान दवरिल्ली आसा. अशें म्हणटात की पेडणेच्या तुळे गांवची भगवती आनी पार्शेची भगवती ह्यो भयणी भयणी आनी ह्यो भयणी एकामेकाक मेळपाक येतात. हो उत्सव तांच्या मिलनाचो पळोवपा सारको आसता. पार्शेची तरंगां तुळे येतात आनी तांचें मिलन जाता. अशी एक सुंदर आख्यायिका आमकां ह्या दोन्ही भयणी भितर पळोवपाक मेळटा.
ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಆಟ ಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಆಟ ಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ಸುಖಿಸುತಿಹಳು ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ಸುಖಿಸುತಿಹಳು ಸಾನುರಾಗದಿಂದ पासमाचे श्री भगवती देवस्थान मडगांव हातून सुमार 64 किलोमीटर दूर आसा तशीची त्या पणजी हातून 34 किलोमिटर्स आनी देबोलेम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हातून सुमार 55 किलोमिटर्स दूर आसा तशीची पेरने तालुका सेंटर हातून 7 किलोमिटर्स दूर आसा देवळाचे गर्भगुडी भितरी रुप्याचे प्राकृतिक चित्रांचे प्रभावळी मदेंतू श्री भगवती देवी महिषासुर मर्दिनीले रूपारी रबल्या आम्ही आत न्हेसचे नवी शैलीचे कापड आनी चोळी घालून रबिले एक विशेष तिगेले दिग मुक्ता हारू आनी किरीट अत्यंत सुंदर शिवानी म्हणल्यार नांव तक्क जावन हातांत त्रिशूल धरला दुष्ट संहारिणी म्हणल्यार नांवात तकीत तिणें हातांत खडग धरून दुष्ट जावन जनाक बाद दितले महिषासुराक दमन करचे एक भंगिरी ती रबिल आसा तिगेल्या आनी एक हातान ती महिषासुराक उत्पीडन करतस म्हशी रुपारी दयनीय स्थितीरी तिगेल पायमुळा बशिले राक्षसाल आंगारी पायू दमाटून धरलेले ही भंगी अत्यंत सुंदर कोपाविष्ट जाल्लेली देवी तोंड वयर धरून दोळ्यांनी कोप व्यक्त करतकी म्हूण दिसता असले गंभीर वदनाचे प्रमाणबद्ध अंगसौष्ठवाचे त्रिलोकसुंदरी माता भगवतील मूर्ती अत्यंत अप्रुपाची देवीले मुखवाडू घालेल तेन्ना तिगेले शांत रूप दिसता संप्रदायिक रितीरी कापड आनी रंगा फुल्लांचो अलंकारू केलेले तेन्ना देवी श्री भगवतीले भक्तवत्सलेले रूप दिसता मूल विग्रहाचे मुळांतूची देवीले पायया लागीं विग्रहाचे प्रतिरूप जाल्लेले रुप्याचे सान विग्रह आसत विविध संदर्भारी त्या विग्रहाकय पूजा विशेष अलंकारू चलता गर्भगुडींतूची लिंगरूपाचे परशिवाले सन्निधानय आसत माझे नाव सावळासाहेब केशव प्रभू पर्सेकर देसाय हांव पार्शा रावतां आनी श्रीदेवी भगवती हें जें टेम्पल आहा तें श्रीदेवी भगवती आनी परिवार देवता त्या परिवारान ब्रह्मा विष्णू महेश सातेरी मंदिर रवळनाथ मंदिर आनी भिंगो पंचाक्षरी मंदिर अशी सगळीं देवळां येतात तशेंच समोर आमच्या जें मंदिर आहा तें शिवालय आहा आनी तेचें नांव हरिहरेश्वर तें आमचेच स्वताचें गेलीं 9 वर्सां हांव ह्या देवस्थानचो अध्यक्ष आहा आनी गेल्या 5-6 वर्सांन आमी ह्या देवळाची नूतनीकरण केलां तसाच गोवा टुरिजमच्या माध्यमांतसून ब्युटिफिकेशन पण केलां त्यामुळे आज गोव्यान सादारण ह्या देवूळ चर्चेचो विशय आहा आनी ह्या एक मंदिराक तसो इतिहास आसा ह्या मंदिराक जवळ जवळ
400-450 वर्षाच्याही पेक्षा जास्त इतिहास हा आणि त्यापासून सतत ह्या देवळाचं उत्कर्ष जाल्लो आहा. हे जो हा उवो आसा, ह्यो जो मंडप आहा तो आमचे आजोबा श्रीराम रामकृष्ण प्रभू पार्सेकार देसाय हेंच्यांनी बांदलेलो आहा. त्याच्या आधी जे मंदिर असले ते भितुरले, हे नंतर हे असे सतत चालू काम आहा. त्यानंतर 1967 पहिली जी मूर्ती असली ती चेंज करून ही जी आताची मूर्ती आहा त्या मूर्तीची स्थापना करून गेल्या 3-4 वर्षाच्या पूर्वी 50वा वाढदिवस झालो. ह्या वर्षा 55वा वाढदिवस हा. हय विशिष्ट ह्या गावाचा आणि देवस्थानचो असो आहा की हय ब्रह्मा विष्णू महेश्वर गणपती आणि महादेव भगवती सातेरी रवळनाथ म्हणजे संपूर्ण देवत्व जो पंचायतन म्हणतात असे पंचायतन ब्रह्मदेवाचे म्हाका दिसता गांवांत 1-2च गांवांनी मंदिर आहा. तर हे पूर्ण ब्रह्मदेवाचा स्वरूप असलेली मूर्ती आहे. त्यामुळे पार्शे गावान एक देवस्थानाक एक महत्त्व इल्लें आहा की संपूर्ण पंचायतीन असल्यामुळे लोक हांगा ते पळोवपाक जास्त भायले लोक येतात, फॉरेनर जास्त येतात आणि तांकां जे जाय जी कलाकृती आणि कलाकृती पळोवपाची आहा ते पळोवपाक आतां पार्शान खंयसूनय येयले जाल्यार पयले पार्शान येतात. आणि गोवा टुरिजमान आमच्या देवळाची बरीचशी प्रसिद्धी केल्ली आहा, तेचोय आमकां फायदो जाता. त्यामुळे गांवान वेव्हार वाडलेले आहात, टुरिजम वाडलेलो आहा. त्यामुळे लोकांक कामां आणि आर्थीक लाभय जाता. हांगाचे परिवार देवांचे मदेंतू आनीक मुख्य देव रवळनाथ देव. श्रीदेव रवळनाथाले एक मंदिर हांगासर. कावी कलेचे कमान द्वाराचे गर्भगुडी भितरी पिटारी श्री रवळनाथ देवाले विग्रह आसा. अर्ध बशिले घोड्याचे हेता तेतांतू पाय दवरनू रब्बील भंगीचे शिवाले रूप जल्ले श्री रवळनाथ देवाक चतुर्भुज आसती. हातांतू डमरू आणि त्रिशूल असते. देवाल गणाचे इतर शक्तींचे सन्निधान हांगासर. हांक सकड यथोचित पूजा पुनस्कारू देवळा तर्फेन चलता. माझे नाव विनायक भट, या देवस्थानाचे पुरोहित. 4 वर्ष झाले हांगा या देवीची सेवा करता. आणि त्याचप्रमाणे हांगा सकाळी पासून अभिषेक आणि दुपारी 12:30 वाजता महानैवेद्य आणि संध्याकाळी 7 वाजता परत आरती आणि महानैवेद्य सगळे हे डेली दिननित्याची हांगा धार्मिक कार्यक्रम. आणि त्याचप्रमाणे हांगा चैत्र प्रतिपदा पासून
वार्षिक जो कार्यक्रम सणाकार्य उत्सव सुरुवात जाता आणि नवरात्रान 9 दिसाचे कार्यक्रम एक शतचंडी जाता आणि 9व्या दिसा समाप्ती जाता आणि अष्टमीक आमचे हांगा भगवती देवीचे तरंग उत्सव म्हणून सुरुवात जाता. अष्टमीचे दिसा नेमाची रात्र म्हणून देवीक एक आरत दाखयता आणि ते जाल्या उपरांत नवमीक तरंग नेसता. नेसले उपरांत तरंगाची पूजन आणि जे खंय विधी विधान आसा ते सगळे थंय जावन मागीर तरंग भायर सरतले. एक कांबळी वंशाचे तरंग आसता आणि एक 4 इंची. ते पौर्णिमा पर्यंत ह्या तरंग उत्सव विजृंभणेसून सगळ्यांची भक्त मंडळीचे सहाय सहकारान मोठ्या प्रमाणात जाता आणि त्याच प्रमाणे सगळे भक्त मंडळी हांगा खूब लोक वांगडा जाता आणि देवीचे दर्शन घेता, ओटी भरता, तेंचे संपूर्णता मनोकामना पूर्ण करून घेता ह्या देवी. आणि त्याच प्रमाणे वार्षिक जो जात्रा जाता कार्तिक अमावास्या आणि एकच दिवसाची जात्रा आणि सकाळी पासून सगळे लोक येऊन ओटी भरता आणि जी काही इच्छा आसा ते देवी पांयाकडे विनंती करता आणि संध्याकाळी परत आरती जाता, दहीहंडी जाता आणि परत सकल एक हरिहरेश्वरीचे देऊळ आहा थंय सकल वयता आणि कालो म्हणजे दिवे सोडटा. हे विविध तरेचे हांगा सणाकार्य उत्सव चलता. ಶ್ರೀ ಸಾತೇರಿ ದೇವಿಲೆ ದೇವಳೈ ಸುಮಾರು ಹೊಡಸ ಚಡ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಆಶ್ಚೆಕ್ಕಿಂತ ಚಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ आणि फंक्शनल म्हूण दिसचे हे देवस्थानांतू विशाल आणि शुभ्र जलल वातावरण आसा. गर्भगुडींतू उभे राबिली श्री सातेरी देवी अस्त्र शस्त्र धारी जावन गंभीर वदनाची मंदस्मित रूपाची. नांकाक नत्तू आणि फुल्ला माळा घालेली ही देवी होयसळ शैलीचे सुंदर जलल मूर्ती. ह्या देवळा भितरी हांगा संबंध पाविले इतर शक्तीचे शिला लिंग आसती. पारशे गांवच्या निसर्ग संपन्न अशा गांवांत देवी भगवती देवस्थान हें प्रखर जागृत देवस्थान. देवी भगवतीचो महिमा देशाच्या सगळ्या पार्टा भितरल्यान लोक हांगासर येतात, नवस करतात आणि नवस फिटोवपाकूय येतात. देवीच्या जागृततेचो प्रत्यय म्हाकाय आयला. मरणाच्या दारांतल्यान आयज हांव उबो आसा तो देवी भगवतीच्या कृपेन. देवी भगवती हिका सादारण 800 वर्सांचो इतिहास आहा. हें देवस्थान भयंकर जागृत म्हणून पळय हा सांगपाची गरज ना. वेगवेगळ्या लोकां कडल्यान हांगासर ह्या देवस्थाना बद्दल तुमकां म्हायती मेळटली. ह्या देवस्थानाक गोंय राज्याक 2 मुख्यमंत्री दिले, बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि बाब प्रमोद सावंत. ह्याच देवाचे भावीक. देवळाचे प्रांगणांतू प्रकोष्ठका भितरी विविध वंशज पुरुषांगेले मूर्त्यो आसती. मडवाळ वंशाचो पुरुषू शाल्लो मुंडासू घालनू कासाट मारनू राबिलस. न्हावी वंशाचो पुरुषू खड्ग फलकदारी आणि किरीट घाललो. काबळी वंशाचो पुरुषू अस्त्र शस्त्रधारी जावन युद्ध सन्नद्ध जावन राबलावरी दिसता. गावदे वंशाचो पुरुषू पंचकोनाचे फातराचे फलकावैरी खड्गदारी जावन राबिले रूपस. महार वंशाचो पुरुषू दंड मुंडासू चॉग घाल्लेलो आणि अंगवस्त्र घाल्लेलो जावन हांगा प्रतिष्ठापीत जावन आसती. सरळ सुंदर अलंकारू आणि पूजा हांक करताती. 3 प्रकोष्ठकाचे समूहांतू श्री काशी ब्राह्मण पुरुषाले आकृती आसा. हे काशी ब्राह्मणाले पुरुषाक हातांतू दंड आणि कमंडल धरलेलं आसा. थंय इतर शक्ती संकेतय आसती. गोपुरू कलश आणि पुष्पकमानाचे एक सान देवळांतू श्री निटाकारी श्री चौटा आणि श्री प्रभू पुरुषाले आवासस्थान आसाची. हरिओम. आज तुम्ही हांगा जे आसात ते
हरिहरेश्वर महादेव श्री हरिहरेश्वर महादेव हांचें देवस्थान जाल्यार हांगा हाजें वैशिश्ट्य म्हणल्यार हरी आनी हर आनी महादेव. सो हांगा जें लिंग आसा हें लिंग शंकराचें आसा आनी ताजेर जो बाण आसा तो शालिग्राम म्हणल्यार विष्णूचो. तर हें सामकें जागृत देवस्थान आसा. ह्या देवस्थानान पंचायतन जें आसा तातूंत गणपती आसा, विष्णू आसा, भगवती आसा, राम पंचायतन आसा, ब्राह्मण आसा आनी सारकें जागृत हें स्थळ आसा. 16व्या शतकांतलें हें देवूळ अशें म्हणटात. हें इतलें आर्किटेक्चरल हें आसा की हें सगळें पयलीं सगळें उदकान बांदिल्लें कशें देवूळ आसा. आतां सायडीक शेतां लोकांनी केल्लें आसा, पण ह्या देवळाक वैशिश्ट्य म्हणल्यार हांगा तळें आसा आनी सारकें जागृत हांगा नवसाक पावता हो देव अशें म्हणून. आज हे विश्व कोंकणी हांणी जें पुस्तक हांवें तांचें आज वाचलें आनी हें करतकीच आमची जी संस्कृती आसा सारस्वतांची ती त्या हाजेर पळोवन सामकें हें जालें की हें एक सामकें प्रेरणा जे आमची फुडली पिढी आसा. आनी आतां आमी सुद्दां हांव इतलें देवाचें करता हें करता, पण त्या पुस्तकान खूब म्हायती मेळ्ळी, तें आयकून खूब बरें दिसलें. तर अशेंच आमच्या फुडल्या जनरेशनाकय कळपाक जाय. तर म्हजी इच्छा की अशें सगळ्यांनी हें पुस्तक वाचचें आनी ही म्हायती घेवची. आमचे जे संस्कृती आसा, आमचे जे देवळां आसा आनी सगळें आसा तांचे बद्दल खूब म्हायती दिल्या. हाजे खातीर हांव तांचे थँक्स म्हणटा, मनांतल्यान थँक्स म्हणटा. आनी हें सुद्दां देवूळ आमचें हांगा आसा हरिहरेश्वराचें. हें सामकें जागृत देवस्थान आसा. मुद्दम येवन पारशा गांवांत येवन तुमी ह्या देवळान येवन पळोवपाचें आनी दर्शन घेवपाचें देवाचें, ही तुमकां विनंती. नमस्कार. उत्तर गोवाचे पेर्नेम हांगाचे पार्सेम हांगाचे श्री भगवती देवस्थाना गेलेले तेन्ना हांगाची ग्रामदेवी जाल्यार हे देवीले देवस्थान पळयले तेन्ना आमकां हाजी एक भव्यता मनाक गेली. हांगा आयिल्ले तेन्ना आश्चर्य, संतोशू तशीची भक्तिभाव आमकां सगळ्यांक येता. असल एक देवस्थान आमी गोवा गेलेले तेन्ना पळोवचे प्रयत्न करुया. आजी हे कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. हाजे लिंक तुमगेल्या इश्टमित्राल मदेंतू तुमगेल्या संबंधिकाल मदेंतू वांटून घेवच्या विसरू नका ती. तशीची आमकां एक लायक दिया ती आनी तुमगेले कसले कमेंट्स आसल्यार कसलेपुणी माहिती चड दिवची आसल्यार आमकां हांगा बरोवन कळयाची. यूथ ऑफ GSB चॅनल प्रपंचाद्यंत आमगे समाजाच्यान पळयतसचे चॅनल तुमी वरन सबस्क्रायब करून हांतुले चांग कार्यक्रम पळयाती म्हूण सांगता ती. हे कार्यक्रम आमी अखेर करता ती. पळयल तुमकां धन्यवाद आनी नमस्कार.